स्पीकर सर, मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिला की सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉटर शॉर्टेज ना म्हणून जावं वॉटर क्रायसीस ना म्हणून. स्पीकर सर, आनी एक आमी क्वेश्चन घातलेलो अनस्टार्ड क्वेश्चन एलिक्यू नंबर 116. ह्या क्वेश्चनान सेम डिपार्टमेंट म्हटल्यार PWD डिपार्टमेंट रिप्लाय दिता की डिमांड आसा 16 MLD म्हटल्यार 16 MLD डिमांड आसा. दुसरे रिप्लाय आसा तितून की सप्लाय जो आसा तो 14 MLD म्हटल्यार जे म्हाजे स्टार एलिक्यून रिप्लाय आसा तितून 14 MLD ची रिप्लाय आसा आनी शॉर्टफॉल आसा तो 2 MLD आसा म्हणून हो ह्याच डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशलांनी रिप्लाय दिल्लो आसा. सो म्हाका खबर ना हो रिप्लाय खंयच्या बेजाचेर आसा तो. तशेंच हांवें ह्या क्वेश्चनान मागलेले की कितें रिपोर्ट तयार केला हो शॉर्टफॉल जो आसा जावं एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो विलेज वायज रिपोर्ट कितें तयार केला तोय म्हाका कांयच अटॅच करून दिल्लो ना. फक्त मेन्शन केला की 14 MLD तुमकां येता म्हणून, मात तो कसो येता, खंय पावता हेजी कांय हितून घातलेली ना. सो म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय की तुमी तुमचो डिपार्टमेंट सांगता की हांगा सानंद्रे मतदारसंघान वॉटर शॉर्टेज ना, जावं खंयच्या बेजाचेर मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्ली आसा ती. हो पयलो क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर, हांव फक्त प्रश्न वाचता. स्पीकर सर, प्रश्न तेजे ए आसा. द डिटेल्स ऑफ वर्क्स टेकन अप ऑन रिसीप्ट ऑफ लेटर नंबर VIR/MLA-PWD ताका आन्सर दिला. वेदर द एस्टिमेट्स आर प्रिपेर्ड ऑफ द अबव वर्क ताका आन्सर दिला. द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ फायल पर्टनिंग टू अबव वर्क्स आन्सर दिला. द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ स्टेप्स टेकन डायरेक्शन त्याने प्रश्न विचारला परतून डी. द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द स्टेप्स टेकन डायरेक्शन रिसीव्ड टू सॉल्व द वॉटर क्रायसिस इन सेट अंडर कॉन्स्टिट्युएन्सी आफ्टर द लेटर नंबर VIRL/MLA-PWD 22 addressed to Honorable Minister आन्सर दिला. वेदर द डिपार्टमेंट हैज रिप्लाइड टू लेटर नंबर सो एंड सो VIR/MLA-PWD 22-23 dated 30/11 ताका आन्सर दिला. द डिटेल्स रिपोर्ट ऑफ वॉटर सप्लाय अँड कन्झम्पशन टू ऑल विलेजीस ऑफ सेंट अंडर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता हेजेर 13.92 MLD 14 MLD रफली एकाय दिला. आता त्याने डिटेल मागला म्हणटा स्पीकर. हांगा खंयच मागू ना. पूण हांव कितें सांगता स्पीकर सर, म्हजें सांगपाचें कितें आसा की गोंयान इशू उदकाचो आसा. आय कॅनॉट डिनाय. हांव पयलीं लास्ट टायमूय सांगलेलें एंड वी आर वर्किंग आउट अ सोल्युशन. हांवें जेन्ना स्टँड घेतलेलो की एटलीस्ट 4 to 5 hours पर डे आमकां उदक दिवपाक जाय आनी जेंकां खंय 7-8 वरां मेळटा तांकां मायज मेळपाक जाय. अशें करून वी आर प्लॅनिंग. तितून भितर प्लॅनिंग करता तेन्ना स्पीकर सर एक प्रश्न आनी आसा ताणें मांडला पळय ते भशेन की हाऊ डू यू एसिटेन द शॉर्टेज ऑफ वॉटर इन अ पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी हॅव डिरायव्ड अ फॉर्म्युला दॅट बेस्ड ऑन 2011 सेन्सस द पॉप्युलेशन एंड तेजे मागीर एक्सप्लोर हे करून फुडें कितले पासून एज ऑफ टुडे पॉप्युलेशन वाडटलें हे भशेन आमी फिगर करता. आनी WHO स्टँडर्ड्स हांव फक्त वाचून दाखयता स्टँडर्ड्स कितें आसा ते की आमच्या सगळ्या आमदाराक कळपाक जाय की there is where there is in rural network where there is no sewage it is 70 liters per person per day. Where there is sewage network it is 135 and in urban it is 140 to 155. स्पीकर सर खंय तरी बंधन हाडपाक जाय स्पीकर सर. आनी हे सरकारान फाटीं ऑनरेबल CMान स्कीम काडली की 16 MLD फ्री आसपाक जाय म्हणून. बेस्ड ऑन दॅट टू कंझम्पशन चड जावपाक जायना. Based on that, there is lot of less consumption which is happening. आणि म्हाका दिसता we are now focusing on the present population of the constituency or the present population of the village आणि working backwards to provide that minimum quantity of water as a benchmark to all the houses of Goa. हे benchmark म्हाका दिसता आमी PWDन दवरलेलें आसा to give as per the WHO standards, as per the standards of the international community, this much water तांकां पावपाक जाय. This is the benchmark we have fitted and I will give it I will place in the next give it to you. तेच्या मागता पॉप्युलेशन कितें आमी सगळे रिडिंगां काडल्या कन्झम्पशन करता आनी कितले पॉप्युलेशन जे आसा ते टॅली जाता स्पीकर सर. सो हे हांव ताका ऑनरेबल मिनिस्टर आमदाराक सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, जो मिनिस्टर सांगता की 2 MLD शॉर्टेज आसा ती मेन्शन जाल्ली आसा हे त्यांच्याच रिपोर्टान आसा. सो 2 MLD म्हटल्यार 20 लाख लिटर जे ऑफिशियल गॅजेटाचेरूच मेन्शन केल्ले आसा की पर पर्सन पर डे 135 लिटर पर डे जाय. आनी ते कॅल्क्युलेट करून गेल्यार
14,800 लोकांक उदक मेळना. आयज आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, आर्टिकल 21 आसा, आर्टिकल 21 मेन्शन केल्लें आसा हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू लायफ. म्हटल्यार आमकां रायट टू लायफ हो सरकार खंय ना खंय हानी करता, आमकां सरकार रायट दित ना. म्हटल्यार 14,800 लोकांक एज पर ऑफिशियल गॅजेट, नाल्यार ऑफिशियल गॅजेटार पळया तुमी, ऑफिशियल जो लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जो एक्ट आसा 2010, ह्या एक्टान हें मेन्शन केल्लें आसा की 135 पर पर्सन पर लिटर हें जाय उदक. म्हटल्यार हांगा तेंच्यांनी रिप्लाय दिला ही शॉर्टेज आसा म्हणून. ही तेंचीच रिप्लाय, ही म्हाजी रिप्लाय न्हू, डिपार्टमेंटाची रिप्लाय. आनी आतां खंयच्या बेजिसाचेर मिनिस्टर सांगता जावं डिपार्टमेंट सांगता की खंयच्या बेजिसाचेर डिपार्टमेंट सांगता की आमकां शॉर्टफॉल ना, क्रायसीस ना उदकाच्यो म्हणून. तुमी सांगपाक जाय आसलें की बाबा शॉर्टफॉल आसा, क्रायसीस आसा, हें सांगपाक जाय आसलें. म्हटल्यार स्टार एलुकीन तुमी मेन्शन करता की नो क्रायसीस. दुसरें हांवें डिपार्टमेंटाक लेटर केलें, डिपार्टमेंटूय सांगता नो क्रायसीस. आयज तुमकां दाखोवंक सोदता हें जे रिप्लाय येयला तितून तुमी पळय आयज विलेज पंचायत सेंट लॉरेन्स, हे सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायतीन 11 ते 4 वरां पर्यंत उदक येता, 5 वरां म्हणटा तो. हांव चॅलेंज करता मिनिस्टराक, तूं येवन पळोवचो, आमच्या मतदारसंघान येवन पळोवचो. जुवारेर म्हणटा तूं विरेश बाब तुका ना 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 हे इम्पॉर्टंट आसा, हे इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर तुमच्या पासून मतदारसंघात उदक ना, सो हांव म्हाज्या मतदारसंघाचे तूं आख्खे गोंयचे उलयता. बरोबर आसा. म्हाजे कडेन डेटा आसा, त्या डेटाचेर विरेश बाब स्पीकर सर. हांव म्हणटा की तुका मिनिस्टराक जें कितें अपेक्षीत आसा तें स्पीकर सर म्हाका एलोब्रेट, स्पीकर सर म्हाका एलोब्रेट करपाक दी, एलोब्रेट करपाक दी, सांगपाक दी. मिनिस्टराक कळपाक जाय आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. सांग आयज प्रश्न विचार. स्पीकर सर आयज तो म्हणटा कुरका, ही टायमींग दिल्या, तेंची टायमींग आसा 2 वरां उदक दिता म्हणून. हांव मिनिस्टराक चॅलेंज करता, की तुका व्हरोंक येता, घरा कडेन व्हरपाक येता, आमी या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन च्या पिवया, आमी भाजी पाव खावया आनी मागीर फुडें या. आनी तूं मुद्दम यो प्रेसाक घेवन येवया, आख्खी मिडियाक हांव इन्वायट करता, तुमी सगळे येया. खंयचोय रँडम घरान जुवारेर या, पांयान या, जावं कुरका या, खंयच्याय विलेजीन या आनी रँडम घरान उदकाचो टॅप ओपन करुया. उदकाचो टॅप कितलो वगत उदक येता हें तुवें हेणें पळोवचें, मिनिस्टरान पळोवचें. मागीर स्पीकर सर सांगता, मागीर व्हरता तुका, बरें जेवण दिता, बरें नुस्तें दिता, आमच्या मानशांचें नुस्तें आसा, बरें दिता तुका. तूं येवन पळय, भोंवया सगळे कडेन आनी मागीर जे दोंगरांचेर आयज दोंगर कसो डिजास्टर जाता, कशें अप्रुवल दिता. राव स्पीकर सर उलोवपाक दी, कशें अप्रुवल दिता, कशी कन्स्ट्रक्शन. आतां मिनिस्टरान सांगलां आमी खंय तरी स्टेप घेवपाक जाय, तो स्टेपूय सांगता, मिनिस्टराक स्टेपूय सांगता, कसलो स्टेप घेवपाक जाय तो. सो मिनिस्टर म्हणटा की आमी कितें तरी स्टेप घेवपाक जाय. आयज जाय तशी टीसीपी डिपार्टमेंट, आयज हांगा मिनिस्टर ना, टीसीपी मिनिस्टर ना, जाय तशी अप्रुवलां दिता, क्लियरन्स दिता टीसीपी ना. हे सगळे सांगचे पेक्षा तुजो स्पेसिफीक क्वेश्चन तूं विचार आनी ताजें आन्सर घे. स्पेसिफीक म्हाजो सेकंड क्वेश्चन आसा. स्पेसिफीक हांव सेकंड क्वेश्चन सांगता. तो म्हणजे सेकंड हितून मिनिस्टरान मेन्शन केल्लें आसा की नो मेकॅनिझम टू मेजर द क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर सप्लायड विलेज वायज. सो म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा की हो आन्सर जो दिला, ह्या आन्सरान तूं म्हणटा की 14 MLD तुमकां येता, सानंद्रे मतदारसंघान येता. सो 14 MLD येतना तुमचे कडेन मेजरमेंट करपाक कांयच ना. सो हो आन्सर कसो दिला? ही कसली फोटिंगपणां चालू आसा? हो म्हाका रिप्लाय जाय की तुमचे मेजरमेंट नासतना तुमी कसो आन्सर दिला की आमकां 14 MLD येता म्हणून. हेजेर मेन्शन केल्लें आसा की 14 MLD तुमकां येता, नो वॉटर क्रायसीस. म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान की तुमी कसो आन्सर दिला की नो मेजरमेंट आसा. दोन्ही तुमी सांगता, म्हटल्यार दोन्ही वाटेन उलयता. आन्सर मिनिस्टर तुम्ही आन्सर दियात. स्पीकर सर फॉर्च्युनेटली हांव नुस्तें खाता. म्हज्या पयलींचो मंत्री फाटल्यान बसला, काय वर म्हणटा म्हज्या पयलींचो मंत्री फाटल्यान बसला, तो नुस्तें खायना. नुस्तें खावपाक हांव वयता स्पीकर सर, म्हाका कांयच प्रॉब्लम, म्हजी फॅमिली हाडटा, सगळ्याक हाडटा. प्रश्न आसा थोडे मांडला पळय, 14 MLD कशें मांडला, 14 MLD कशें मेळटा स्पीकर सर. हांवें आतां डिटेल दिता, तेणें मागला म्हूण. आज आमी जेन्ना पॉप्युलेशन जेन्ना पळयता, आज तेजे सांताक्रूज पॉप्युलेशन जे आसा एज पर पॉप्युलेशन ऑफ 2023 जे आमी कॅल्क्युलेट केला. हांव एक्झॅक्ट 100% अशें आसचें अशें म्हणना,
पूण बेस्ड ऑन 2011 सेन्सस आनी वी हॅव कम बॅक. सान आंद्रे तशेंच सांगता 45,558 आनी एज ऑफ टुडे इट वील बी 46,469. डोमेस्टीक एट 135, तेणें सांगला 135 LPCD इन MLD. इफ यू कॅल्क्युलेट एज अ पॉप्युलेशन इट इज 6.27. कमर्शियल डिमांड जो आमी फक्त बिलिंगाचे घेता इज 0.24. डिफेन्स आसा थंय इज 3 MLD आनी इंडस्ट्रियल डिमांड थंय 0.01 आसा. इन्स्टिट्युशनल जशे GMC बाकीचे आसा इज 1.94. टोटल डिमांड इज 11.45. सप्लाय फॉर डोमेस्टीक इन MLD इज 10.55 बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन. तूं हांवें विचारलें न्ही कशें केलें, इज बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन ऑन तेणें सांगला 135 LPCD म्हटल्यार तेजेरूच केला. इट इज कमिंग टू 10.55 आनी सप्लाय फॉर कमर्शियल हे सगळे केले जाल्यार टुडे ऑन दॅट बेसीस वी आर सेईंग देर इज अ शॉर्टेज इन सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ 2 MLD. दिस इज द आन्सर टू अ क्वेश्चन ऑन जस्टिफायड जशे भशेन पॉप्युलेशन आसा. कमर्शियल युनिट एक्च्युअल कन्झम्पशन आमी घेतला हे करून जस्टिफाय करून 2 MLD शॉर्टेज आसा म्हण सांगला तुका. आतां तुज्या प्रश्नान कितें म्हटलेलें, तुवें म्हटलेलें की तुज्या प्रश्नान म्हटलां की if there is a report from competent authorities to suggest there is water wastage loss from production of water point of Opati land. सी म्हाजें म्हणणें कितें आसा, तूं कितें म्हणटा पळय कशें आमकां 14 MLD तुका हांवें सांगलें 14 MLD कशें जाता आनी शॉर्ट कशें जाता तें सांगलें. सप्लाय करता पळय तुमी विलेज वायज मागले कशें वयता तें. आमी विलेज वायज आमचे फ्लो मिटर घालूंक ना. तूं सांगता हेजे फुडें आमी घालया पूण टीट इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक आमचे विलेज वायज दुसरे विलेजी वयता. सो वी पूट एट द स्टार्ट पॉयंट जे पायपलायनी वयता थंय आमचो फ्लो मिटर आसा वीच गोज इन द पर्टिक्युलर एरिया. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी 14 MLD पावयता म्हूण सांगला. सो एज पर कॅल्क्युलेशन जे हांवें तुका आतां एक्झॅक्टली दिला तुका जाल्यार हांव सारकें हो टेबल ऑफ द हावस दिता. म्हाका कांय ना, तूं सगल्यांनी वाचचें. सगळी कॅल्क्युलेशन आसा आनी ते कॅल्क्युलेशना प्रमाणे आमी म्हटलां की 2 MLD शॉर्टेज आसा आनी तेजे खातीर आमी प्रोग्राम केल्लो आसा. आनी आय कॅन एश्युअर यू दॅट आय वील गिव यू डिटेल. फुडले असेंब्ली पयल्यार खुबशे तुजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आतां पयलींचें कितें आशिल्लें, PWD जेन्ना पयलीं करताले वॉटर पायपलायन घालताले स्पिकर सर तेन्ना टँक्स बांदताले वयर. considering that water when pumped from a source would climb automatically on the tank आणि त्या टँकींतल्यान मागीर उदक सप्लाय करपाचें लोकांक. पूण इशू कितें जाला स्पिकर सर की जशी जशी खंय खंय डेव्हलपमेंट जाला मोस्टली अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जे पब्लीक हेल्था अंडर एक्टा अंडर खंयच घर बांदता आनी तें कनेक्शन घेता तितून भितर आमकां प्लॅन करूंक मेळना स्पिकर सर. पूण तरी आसतना जी पायपलायनी ज्यो घातलेल्यो आसा ताका टॅप केल्ल्यो आसा ताका आतां उदक नॅचरल फॉर्मान जे वॉटर वर्क्सान वयल्यान पंप केले जाल्यार वयर चडना. सो हांवें लास्ट टायम म्हजे वांगडा विरेश बाब येयल्लो आनी ताका एक्सप्लेन केल्लें हे प्रॉब्लम कितें आसा. आनी आमी आतां लँड एक्विजिशन 2012तल्यान आमकां अंडर द स्टेट एक्ट करूंक मेळना. इट इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म्स. सो हांवें विरेश बाबाक सांगलेलें की आमची वयली टँकी आसा तर सकयल आमी पंपींग स्टेशन करून वयर टँक जातले जाल्यार इशू सॉल्व जातलो. सो सकयल जागो आसा तो आमी आयडेंटिफाय करता. हांवें विरेश बाबाकूय सांगलें की म्हाका आयडेंटिफाय करून दिवचो. जे कन्सेंट टर्मा भितर जर जागे आमकां दिता वी आर रेडी टू परचेस दॅट लँड टू पुट सम्स डावन अँड पंप ऑन टॉप. आनी तितून भितर तेजो खुबसो इशू सॉल्व जातलो. सो वी आर इन द पर्टेक्स ऑफ आयडेंटिफायिंग पीपल जे जागे आमकां दिवपाक आसा क्लोज टू द विसिनिटी ऑफ द ओवरहेड टँक्स. तेजे मतदारसंघात 7-8 ओवरहेड टँक्स आसा ताकाय खबर आसा. तेणें सांगलेलें की खंय तरी आमी ऑलरेडी ताका उत्तराक दिल्या सगळे टेंडर केला रिपेर करपाचें दिल्या. ओपनिंग आतां थोडे दिसान आसा आनी विदीन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सगळे रिपेर जातले. पूण तो रिपेर जालेले ते प्रश्न सॉल्व जावचे ना. ताका सकयल टँक जाय स्पिकर सर आमकां घालपाक. तेजे खातीर हांव विरेश बाबा कडेन मागता आनी तेजे सगळे कडेन मागता जे जे कडेन लोकेशनां आसा वी वील आस्क टू हेल्प अस इन टू आयडेंटिफायिंग जे लोकां कडेन आमकां लँड दिवपाक मेळटा वी वील परचेस द लँड. तूं अशें तेजें लक्ष घालचें आनी तुका एश्युअर करता इन द हावजान की तुजे 2 MLD जो प्रॉब्लम जो आसा तो विदीन फ्यू मंथ्स आमी सॉल्व करून दितलो. स्पिकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें की प्रॉब्लेम आसा जो तेणेन दिला ते तेजे कडेन जे डॉक्युमेंटेशन आसा पळय त्या प्रमाणे दिला. फॅक्ट कितें आसा, रियलिटी कितें आसा, गांवांनी कितें प्रॉब्लेम आसा हो मिनिस्टराक खबर ना. ताका लागून मिनिस्टराक मुद्दम आपयला हांवें तूं यो आनी पळय आयज कितें जाला तो म्हणटा 2 वरां मेळटा, अर्दे वर उदक मेळना. एक गांवांत तुका 1 वर उदक मेळटा, एक गांवांत 1.5 वर उदक मेळटा. सो मिनिस्टरान सांगचें, मिनिस्टर पयलू म्हणटा सगळे स्टेटमेंट पयले येताले की 24 वरां उदक मेळटलें. मागीर स्टेटमेंट चेंज केलो. लास्ट टायम मिनिस्टरान म्हटलें 5 वरां उदक मेळटा. सो आतां 24 वरां मेळना, 5 वरां मेळना, 1-2 वरां मेळटा. चडांत चड
त्याच्या वयर उदकूच मेळना आख्ख्या मतदारसंघात आणि आमची सानंद्रेच्याच आसची ना हे प्रत्येक मतदारसंघात चालू आसा आयज तुमकां स्पीकर सर आनीक जेन्ना रिप्लाय दिल्या तितून मेन्शन केला तालुका वायज शॉर्टफॉल तालुका वायज पेडण्यान 12 MLD आसा बार्देजान 27 MLD आसा मागीर तिसवाडीन 10.5 आसा तुमच्या काणकोणान 3 MLD शॉर्टफॉल आसा म्हटल्यार प्रत्येक कडेन शॉर्टफॉल आसा हांव स्पेसिफिकली आमच्या तिसवाडी तालुक्याची विचारूंक सोदता जो फोंडा तालुका जो ओपा ट्रिटमेंट प्लांट येता फाल्यां समज आतां म्हादयक जे डायवर्जन जावपाचें आसा 3.9 TMC डायवर्जन जावपाचें आसा ह्या 3.9 TMC डायवर्जनान फाल्यां ह्या सगळ्या तालुक्यांक जावं जो डायवर्जन जाता तितून आमकां कितें हे शॉर्टफॉल जातलो ते कोणान सांगूं ना आयज मेन्शन कांयच करूं ना तितून स्पेसिफिकली कितें करपाचें तें कांयच सांगूं ना दुसरें म्हणजे जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की तुमकां आपूण दितला उदक म्हणून आयज उदक कोणाक वयता आयज व्हडल्या व्हडल्या मेगा कन्स्ट्रक्शनाक उदक वयता मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट्स हांकां उदक वयता आयज तांकां परमिशन मिनिस्टर म्हणटा की आमी कोणाक परमिशन कोण थोडे जाण डायरेक्ट बांदता आनी तांकां डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट हांव मेन्शन करूं सोदता TCP डिपार्टमेंट टॅक्निकल क्लियरन्स दिता आनी मागीर PW डिपार्टमेंट तांकां लायसन दिता PW डिपार्टमेंट स्टॉप करपाचें कितें बरयलां मिनिस्टरान अजून पर्यंत काय बरोवना समज येदे व्हडले प्रोजेक्ट आयज इतली हानी आसा इतले उदक शॉर्टफॉल आसा जाल्यार मिनिस्टरान अजून पर्यंत काय बरोवना कित्याक सांगचे मिनिस्टरान की आपणान बरयला म्हणून लेटर केला म्हणून मिनिस्टर अजून पर्यंत सांगना की बाबा आमकां शॉर्टफॉल आसा शॉर्टफॉलाचे आपूण ते कंप्लीट शॉर्टफॉल काबार जाय सर आपूण एक्शन घेवना TCP डिपार्टमेंटाक TCP डिपार्टमेंटाक स्पीकर सर तो प्रश्न विचारू आमकां शॉर्टफॉल खंयच्याय खंय पावता स्पीकर सर प्रश्न विचारू हांव उत्तर दिता स्पीकर सर प्रश्न विचारू हांव उत्तर दिता तो भाशणा भितर खंयच्या खंय पावता प्रश्न विचार स्पीकर सर तुम्ही भाषण त्याचे ऐकला तेणे आन्सर स्पीकर सर प्रश्न विचारले जाल्यार हांव आन्सर तिका करू शकता तुम्ही ताका सांगा म्हाका बस ताका बस म्हण सांग बसून घे तेणे स्पेसिफिक आन्सर दिवचो सर स्पीकर सर हांव क्वेश्चन विचारता स्पेसिफिक आन्सर दिवचो समज म्हादय डायवर्जन जालें स्पीकर सर समज कित्याक ओपा ट्रिटमेंट प्लांटाच्यान आमकां सानंद्रे मतदारसंघात उदक येता तशें आख्खे तिसवाडी येता तशेंच फोंडा येता ओपा ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक खंयच्यान येता आमचो दुधसागरा वयल्यान येता दुधसागरान ओपा ट्रिटमेंट प्लांटाक वयता सो थंय ट्रिटमेंट जावन आमकां येता फाल्यां समज 3.9 स्पेसिफीक क्वेश्चन फाल्यां समज 3.9 TMC उदक डायवर्जन जालें जाल्यार सायंटिफीक स्टडी सायंटिफीक रिसर्च आसा सरकारा कडेन आन्सर दिवचो तुम्ही आन्सर करात स्पीकर सर बरें जालें तुमकां आन्सर दी म्हणलें कित्याक खुबशे आयकले स्पीकर सर पयली सुवातेर म्हज्या कलिगांक हांव सांगूंक सोदता PWD रॉर वॉटर सप्लाय म्हणटा पळय तो WRD डिपार्टमेंट दिता गोंयभर PWDचो सोर्स जो आसा हो WRD प्रश्न हांगा आसा तेजें उत्तर दिलां ताका हे प्रश्नाचे तो आतां म्हाजे कडेन उरता WRDचें उदक म्हाका पावतलें हो ना तें हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता मातशें म्हाका दी पूण आमी दोगूय काम करता स्पीकर सर आनी आमी उलयता तेन्ना आमी जे शॉर्टेज उदकाचे आसा खंय खंय आसा नो डावट तेणें कितें सांगलां कित्याक आमच्या वरेश बाबाचे सपोर्टर गोंयभर आसा सो तेणें गोंयभराचें उलयता तेजें डावट ना सो सगळ्याक उदक शॉर्टेज आमदाराक सगळ्याक खंय खंय शॉर्टेज आमी क्लियर दिला आतां तितून भितर स्पीकर सर हांव प्रश्न परतून सांगता तेजो प्रश्नाचें उत्तर हांव परतून दिता की एज पर पॉप्युलेशन आमी कितें करपाक जाय स्पीकर सर उदक जें आसा हांवें पळयलां झाडांनी घालता गाडयो धुयता आनी कितें करता चालू आसता पूण एज पर कॅल्क्युलेशन जें हांवें ताका प्रॉमीस केलां की सानंद्रे मतदारसंघाचे एज पर पॉप्युलेशन एज ऑफ टुडे 2023 सांगता ताका इज 46,469 आनी तेणेच प्रश्नान विचारला की 135 LPCD मेळपाक जाय एक लोकांक सो बेस्ड ऑन दॅट आमी कॅल्क्युलेशन करून ताका हांव करता म्हणून सांगला स्पीकर सर बेस्ड ऑन दॅट ओन्ली 2 MLD शॉर्ट आसा आनी जे तो हॉटेलाचे सांगता इन्स्टिट्यूशन सांगता we are not here to give them all the water as of today. We are priority of the government is to give the people of Goa water. Whether there is on construction use करता ते टँकरीन आता कितें करता तेंचे लुकआउट पूण आमचे प्रायोरिटी आसा की गोंयचे जनतेक आमकां उदक दिवपाक जाय ऑन हीज पॉप्युलेशन एज 135 LPCD इन हीज कॉन्स्टिट्युन्सी आमी करता स्पीकर सर आनी ताका हांवें हेल्प मागला म्हजे कडेन बसलो स्पीकर सर फोटो पयलो हांवें हेजेर पब्लिसिटी पयली स्पीकर सर हांव केन्ना घालना पूण तेणें म्हजी पब्लिसिटी केल्ली बसलेलो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केलें स्पीकर सर हांवें तेन्नाच रिक्वेस्ट केलें स्पीकर सर जेन्ना पयलीं जेन्ना जी पायपलायनी घातलेल्यो प्रोजेक्शन आशिल्लें की ते पायपलायन घालता तेन्ना ओवरहेड टँक्स बांदलेल्यो ते डायरेक्ट उदक वयर चडटलें आनी थंयच्यान सकयल देवन लोकांक दितलें
अनफॉर्च्युनेटली खूब कडेन टँक जाल्यो खूब कडेन टॅपिंग जालें आनी तें उदक डायरेक्ट वयर चडना स्पिकर सर एकूच मिनीट. आनी जेव्हा तो सांगता म्हाका खबर आसा की 2 वरां 4 वरां आमकां मेवता पूण 2 वरां 4 वरां जी मेवता स्पिकर सर तेजे जे कॅल्क्युलेशन घरा कडेन आसा एज पर पॉप्युलेशन तांकां तितलें उदक आमी पावयता थोडे शॉर्टेज आसा हांव ताका करून दिता म्हणलें सर स्पिकर सर तेजे वयल्यान कितें सांगू स्पिकर स्पीकर सर आता चंद्रकांत शेट्टे. आता स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर माझी काबार जाऊ ना स्पीकर सर स्पीकर सर माझी काबार जाऊ ना खूप दिल तुका हांवें स्पीकर सर माझी काबार जाऊ ना ऑनरेबल स्पीकर मिनिस्टरान Yes, सांगला yes. स्पीकर सर बसून घे. स्पीकर सर माझी